दुबळ्यांकडे पयशे आसनात आमी दुबळ्यांक भायरच रावता भितर येनाका म्हणटा हांव. 30 वर्सां हांव कुंभसार जावंक ना. देवाक म्हाका बोगसूंक जाता गे म्हणून कुंभसार जावन घरा गेल्ल्यान तर पावना. हांव मोग करता देवाचो म्हणून दोगदवणी नाका जाल्लें उतर मेळटा जाल्यार वण्णी. हांव जेजू थंय येता म्हणून धैर्य घेवन येतेल्याक देव केदाळाच सोडिना. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक टिचर दोतोंड शिकोवची टिचर भुरग्यांचे आन्सर पेपर न्ही जाप बरयल्या उपरांत तांकां मार्क्सांनी दिल्या उपरांत ते पेपर तिदविल्या उपरांत पाटी दिवन बारी संतोशान दिवन आसली सगळ्यांचें तोंड पळोवन आनी म्हणाली तुमी सगळ्यांनी ह्या एग्जामांत बरें केलां म्हणून. पूण एक उडास दवरा भुरग्यांनो, तुमी आज 11 दीस दोतोंड जावन घरा येतात. आज तुमचे रिजल्ट तुमकां मेळ्ळा. घरा गेल्या उपरांत तुमकां आतां क्रिज्म मेळटलो. क्रिज्म मेळ्ळ्या उपरांत तुमी परत्याक दोतोंड शिकोवंक येवची नात. आयल्यार खंय खाजाराच्या दोतोनेच्या तयारेक. पूण उडास दवरा, तुमच्या जिणेंत एक परिक्षा आसा आनी ह्या परिक्षेचें सिलेबस म्हणटा हांव न्ही अभ्यास करूंक आसचें. पाटा म्हणटा हांव पाठ कन्नडांत पाटा म्हणटा हांव. कितले पाटा? तो एकच पाठ तुमकां देवाचो मोग. एकच पाटा शिकोवंक तुमकां देवाचो मोग. आनी त्या पाठांत तुमी पास जाल्यार जिणेंत पास जातात म्हणाली खंय. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, कुर्सोचो सांजू हांव म्हणटा आमच्या जिविताच्या सांजेर म्हळ्यार आमच्या मरणाच्या वेळी जिवीत अंत जातना सांजेर काळोख पडतना जिवितांत आमची जडती जातली खंय. एकच एक सिलेबस मोग. हांवें मोग कितलो केला म्हणून. आनी आज आमकां जेजूच सांगता, व्हरतें उतर तो सांगता. तिणें जायतीं तिची पदकां तिका बोगसल्यांत. कित्याक तिणें दाखयलो व्हरतो मोग हाका साक्ष म्हणून. तिणें व्हरतो मोग दाखयलो पदकी म्हणून कळीत आसल्यार आतां तिचो मोग आमी समजो जाय. आज तो मोग समजल्यार आमकां समजता. हांव चड वेळ काण घेना, हांव 5 मिनटांनी तुमकां सांगता. आज 5 मिनटां तिचो मोग कसलो. पयल्यान पयलें सा पावल सांगता हेच्या पयल्या वचपांत देवाच्या कुरपे वरवीं. हांव कितेंय आसा तर देवाच्या कुरपे वरवीं म्हणून. त्या देखून जेजू गूण करचें, जेजून पदकां बोगसूंची आयकल्ली ही स्त्री ती ग्रस्त स्त्री म्हणून आमकां कळटा. तिणें हाडिल्लें तेलूच सांगता. तें चंद्रकांती सिसलेंत हाडिल्लें सुगंध तेल बारी मोलाचें म्हणून जुवांव जवांजलांत आमकां आयकोंक मेळटा. थंयसर आमचो जुदास सांगता हें तेल इकून आमी पयशे दुर्बळांक दिवया. ते सुमार 300 दिनार मेळटे आसले म्हणून. त्या वेळार 300 दिनार म्हळ्यार चिंता. आज खंय कोरोडांनी कोण ना न्ही गे. वय त्या देखून ती ग्रस्त स्त्री म्हणून कळटा. पूण तिचे थंय हांगासर लूक सांगता ती खोटी स्त्री म्हणून. म्हळ्यार ती खोटी स्त्री जाल्यार पळया तिका ग्रस्त देखून कोणें साड हावंक ना. एक दुसरें ती धैर्य घेवन थंयसर समाजांतले बरे बरे मनीस म्हणून लेखतात ते फारिजेऊ सादुसी थंयसर आसले जेजू सांगता जेवणार. एलीट फॅमिली म्हणटात इंग्लिशान न्ही. एलीट पीपल एकदम मानाचे सैरे म्हणटा आमी. गाणाचे आनी मानाचे सैरे थंयसर आसले. तांच्या मदें डायरेक्ट येवन जेजूक आपडतना तिका आडावंक कोणाकच बोळ नासलें. म्हळ्यार तिचो अधिकार चिंता कितलो आसतलो म्हणून. त्या देखून पालाचें वचप तुमी पळयल्यार थंयसर तिचेंय नांव आसा. मेरी मगदलीन थंयसर जेजून 7 देंवसार दांडयल्ले आनी गूण केल्ले म्हणून ती कितें करताली जेजूक आनी ताच्या शिसांक कर्साक पयशे दिताली म्हणून थंयसर पाल्याचें वचप तुमकां कळटा. थंयच कळटा ती कितली ग्रेस्त आसली कोण ना म्हणून न्ही गे. दुबळ्यांकडे पयशे आसनात आमी दुबळ्यांक भायरच रावता भितर येनाका म्हणटा हांव. पूण ग्रेस्तांक म्हणटा हांव गे ना तशेंच जालें हांगासरी. कोणें साडावंक बोळ करूं ना. आनी असल्या परिस्थितीर ह्या अहंकारांत सयत ती कितें करता खालती जाता. तो मोग समजोच जाल्यार ती खालती जाता जेजू मुखार. आनी जे तिका एकच तिचें खोटेपण सोडून बरें जाय. आनी हें बरेंपण कोणाच्या कुरपेन कोणाच्या बरेपणान येतलें देवाच्या जेजूच्या कुरपेन म्हाका येतलें म्हणल्यार एकच धैर्यान ती थंयसर येता.
सगळे समाज एक कळीत असल्यार हांव एक खोटी मनीस म्हणून जेजू थंय दैरान येता आनी ती कुमसार जाता, तिचें पातक रडटा ती आनी तिचें प्राजीत करता थंय जेजूच्या पांया मुळा आनी आपल्या सिसलेंतलें तेल ओतून जेजूक मागता आनी पांयाचे उमे घेवन रडोवन आपलें दूख ती दाखयता. हांव एक पत्की, म्हाका बरें जावंक जाय म्हणून. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो तिचो वर्तो गूण जेजू मेसवता. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें आसचें डिजायर, एक आशा, हांवें बरें जाय जाय म्हणून आसल्यार मात्र पावना. सगळ्या समाजांत म्हाका ह्युमिलिएशन, दोगदोवणी, नाका जाल्लें उतर मेळटा जाल्यार वण्णी, हांव जेजू थंय येता म्हणून धैर्य घेवन येतेल्याक देव केदाळाच सोडिना. त्या देखून रोमाकारांक बरोवन सा पावल सांगता, अध्याय 5 ओळ 10, आमी दुस्मन आसतना, पथका वरवीं देवाचे दुस्मन आसतना ताच्या पुताच्या रक्तान आमकां नितळ करून बापा थंय राजी केल्यांत म्हणून. आपल्या बापा थंय आमकां राजी केल्यांत. आमी दुस्मन आसतना तर देवाचो मोग कसलो पळय, अपरिमीत मोग. तो संवसाराची झडती करूंक येवंक ना, बगार तो आयला तर संवसाराची बाचावी करूंक म्हणून जुवांव सवांचेल अध्याय 3 ओळ 17 आमकां सांगता. झडती करूंक न्हय, बाचावी करूंक. त्या देखून असलो अपरिमीत आसलो देवाचो मोग तो नाश करिना. सगळे समाज बहिष्कार करता जाल्यार देव बहिष्कार करिना, तिका आपडोवंक सोडता. आमचो देव तसलो, आमचो देव तसलो, आमचो देव कोणाकच बहिष्कार करिना. एक दीस एक पाद्र्यापो सेर्मो दिवन आसलो खंय, देर इज नो सीन अंडर हेवन वीच गॉड कॅनॉट फॉरगिव म्हणून. तें आयकोन जाल्लेंच ती स्त्री 30 वर्सां कुमसाराक येवनातली, 30 वर्सां मिसाकी येवनातली आपूण पातकी म्हणून. कित्याक तिचें तें व्हडलें वायट आसलें खंय. ती तक्षण मीस जाल्लेंत आज मीस सांगिल्ल्या पाद्र्यापाक म्हाका मेळोवंक जाय म्हणाली खंय. तशें म्हणून हांव मीस जाल्लें देताना मेळोवंक येनाकात सांगचें. मेळोवंक आयली खंय, म्हाका फादर तुमी सांगिल्लें उतर हें सत गी म्हणाली खंय. 30 वर्सां हांव कुमसार जावंक ना, देवाक म्हाका बोगसूंक जाता गी म्हणून. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. जर तूं पातका रडताय देवाक सगळें साध्य. त्या दीस 30 वर्सां मागीर ती कुमसार जाली. ताच्या मागीर हर एका म्हयन्यांत कुमसार जावंक दृढ निर्धार घेतलो. त्या देखून फाल्यांच्या वाचपांत आमी पळयता ती जेजू सांगता चलता, जेजूचो पाटलाव करता मरी मगदलीन आनी थंयसर जेजूची सेवा करता. त्या देखून कुमसार जावन घरा गेल्ल्यान पावना पावना हांव मोग करता देवाचो म्हणून ना. बगार म्हज्या जिविताचें रुपांतर करून हांवें दिसान दीस जेजूची सेवा करूंक मुखार ये जाय. ते दाळा मात्र म्हज्या जिविताचें रुपांतर जालां म्हणून हांव साक्ष दितां. त्या देखून जेजून सांगची ही उतरां तिची जायती पथकां बोगसल्यान म्हणून तिणें दाखयलो व्हरतो मोगूच साक्ष म्हणून. म्हळ्यार तिका तेंच तेल इकून पयशांनी गम्मत मारी येतें आसलें, पूण तिणें तशें करूंक ना. बगार त्या तेलाच्या की देव व्हरतो, देवाची कृपा व्हरती म्हणून तिणें वळखून घेतलें. तशेंच सा पावल आयच्या दिसा त्या देखून आमी सा पावल पतकी आसलो जाल्यार क्रिस्ताच्या इगर्ज मातेक तो दोगदून आसलो जाल्यार केदाळा ताका कृपा मेळ्ळी. तो म्हणटा हांव फकत कृपे वरवीं कितें आसा तें आसा आज, ना तर हांव खंय आसतो गी. आनी देवाच्याच कृपे वरवीं बाकीच्या आपोस्तलांच्या की चड हांव वावुरलां कित्याक देवान म्हाका कृपा दिल्या. आनी हांवें कृपा विबाडूंक सोडूंक ना. म्हजे तावन कृपा निजा की मेहनतीन हांव वावुरलां, सक्तपरा चड मेहनतीन हांव वावुरलां. कित्याक ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजें तें निर्पळ जावंक हांवें सोडूंक ना. देवान आमकां दिल्ली कृपा आमी निर्पळ जावंक सोडून नजो देवाचो मोग करचो. म्हळ्यार एकामेकाक बोगसूचें, एकामेकाचो मोग करचो, दुसऱ्या पासून दया मागची. आनी म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजें जिवीत परिवर्तन करचें जावन आसा. आनी त्या देखून बावडत आमची दूरदृश्टी म्हणटा हांव, एक नदर म्हणटा हांव बदलून सोडता. ती विस्तारायता. फकत अशें आसली तें सगळें पळोवंक शिकयता. कित्याक बावडत आमकां देवाच्या गुंडायेक व्हरता, देवाच्या रुंदायेक व्हरता आनी आमचो आत्मो देवाक समजोवंक शकता बावडत आसल्यार मात्र. दुसरें वस्त बावडत आमकां धैर्य दिता. कित्याक देव आयच्या पयल्या वचपांत जेजू सा पावल सांगता हांवें शिकयल्लें कितें तुमकां वस्त. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो. देव म्हजे पासत मेला
तर म्हाका खंडीत बक्षिता, तर हांव पातकां रडटा म्हणून म्हाका धैर्य दिता. तिसरें, हो भावार्थ म्हाका सेवा दिवंक शिकयता. फेथ ट्रान्सफॉर्मिंग इन टू लव. गलेशियन्स गलातकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 5 ओळ 6. म्हजो भावार्थ रुपांतर करूंक, मोग जावन परिवर्तन करूंक म्हाका शिकयता देवाची कृपा. आनी त्या देखून म्हजे ते भावार्थ असल्यार पावना, तो भावार्थ हांवें सेवा जावन, मोग जावन, बोगसणे जावन, दया जावन, काकूळट जावन, उदारमनाची जावन आनी स्वादमान म्हज्या जिविताचें जावन परिवर्तन करतना म्हज्या जिवितांत शांती येता. आनी खंयसर शांती आसा थंयसर सर्ग आसा. आमेन.